बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आमकां भरपूर कंप्लेंट येयले लोकांची लोक उदक भोगता म्हूण हिंगा बास्तारो जंक्शनाक आनी इन सायडीन पासून शेतां पुरयलें आनी लोक बिजनस करता. सो आमकां कांय प्रॉब्लम ना कोण कितकोच जाल्यार आमी लोकांचे पोटां मारूं येयना म्हूण लोकांनी चिंतूंक जाय की तुमी कितें करतात जाल्यार दुसऱ्याचे पासून चिंतन करूंक जाय. सो देखून मुकड्या पासून व्हिडिओ आशिल्लो हांवें डेप्टी कलेक्टर आपयला, हांवें जेई आपयला, हांवें सगळे पंचायत मेंबर बास्ताराचे विलेज पंचायतीचे आपयले. फकत 2 जाण आयले. एकले अंजलान म्हाका सांगलें ती बरी ना म्हूण तितून ती आयली आनी सुभाष मोरजकार सकाळीं म्हाका फोन केला सांगपाक कोण बेलान तो पावना तेका आतां दिवपा वयता म्हाका. सो दुसरें हांव नेना की सरपंच कितें येयलें ना म्हूण म्हाकाय फोन करून केलो ना. हांव उलयलें ते कडेन म्हूण हे पंचायतीक पासून लागता एक्चुली बेसिकली पंचायतीची प्रॉब्लम म्हूण हांव आयला कित्याक लोक म्हाका सांगपा लागले पंचायत कांय करना आनी थोडपाटी दुबाव आसता. हांव तेंय सांगता शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात, एग्रीकल्चरल शेतान आनी तुमी जाणा कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना. हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे. तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव जाणा कितें करून ट्रेड लायसन्स दिला आसता जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें करतात ते झोन दी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना, लोकांक जॉब मेळना. सो लोक बिजनस करता जाल्यार धंदो करता जाल्यार आनी ते खूश आसा जाल्यार आमी खूश आसा. म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात, लोकांक इंजरी जातात तें बरें. थर्ड पार्टी मायनर जातात, थर्ड पार्टी मेजर जातात इंजरीज आनी थोडे लोकांक परमनंट इंजरी जातात कित्याक तूं जाणा जाणटी मनीस लोक कोण पडले जाल्यार मागीर ते फ्रॅक्चर जाता आनी हिलींग टायम वता. सो आमी लोकांचे पासून चिंतूंक जाय. हे सायडीन शेतकाराची कंप्लेंट की शेत सगळे बुडोवन गेले म्हूण आनी केन्ना जावन आसलें आतां 2-3 वर्स जाले हें जाता. हांवें पळयलां फकत शॉप्स न्ही पूण दुसऱ्या लोकांनी शेत सोकला आहात देखून पुरोयले, लेवल वयर काडले आनी रस्तो सोकला गेलो. सो एश कोन्न उदक डेफिनेटली सोकला आहा थिंगा उदक उरतलें म्हणल्यार आमचो रस्तो बुडटा. सो आनी वाट न पासून उदकाक वचपाक. सो आमी इन्स्पेक्शन केलें. डेप्टी कलेक्टर एक्शन घेतलो एज पर लॉ आनी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट. आमी पासून बरे भाशेन लोकांक सांगलें कित्याक आमी पयलें सांगपाक जाय तांकां कितें एक्शन येतलें तुमी तयार रावात, तुमगे पॅकअप करात आनी वचात नाल्यार एडजस्ट करात कितें वचपाक जाय. आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम बेसिकली आमी उदक फ्लडींग जाता थिंगा वॉटर लॉगींग आमी फ्लडींग उदक यूज करतात कित्याक गोंयांत धाकले एरिया आमी एक फ्लडींग म्हणटात. फ्लडींग दुसरे गांवांत व्हडलें फ्लडींग जाता म्हूण एक काम फ्लडींग म्हणटात. दीस इज वॉटर लॉगींग विच इज टेकिंग प्लेस बट इवन वॉटर लॉगींग इज डेंजरस. सो interest must always be kept higher in mind than an individual interest, and this is what courts have always held, and I expect that we should get a solution because this is only a cyclonic storm am पडयला. ही जे रेस्टली जाली जाल्यार एक पाटी आमचो मॉन्सून स्टार्ट जालो ते आनी 2-3 म्हयना लोक सामको काबार जाता. So I am expecting and I am hoping that we should get this solution at the earliest. And Panchayat, I am told, also has issued show cause notices to these shopkeepers. I don't know which are those. I have not bothered to inquire about it, but now I will find out if they have issued. I will also place all that material before the deputy collector, so he can give them a proper notice, a proper hearing, and then take action in accordance with it. What is the problem now that we have inspected? We have inspected. See, when you go up from this flyover and into Bastora side, left side, those gadas have slightly put small things to block the flow of water which they feel is coming into their places. Okay. They have also raised their thing, cemented, concreted down there. Kita udo yopani mun. You can't have permanent shops over there. There should be gadas. So that is the first part of it. On the second side of it, other side of the road, things आम के एक पूल है सर, swimming pool है सर.
Yes. सो थिंगा उदक भरता तेन्ना तो प्लांट्स विकता आनी एक रेस्टॉरंट आहा तो रायट सायडीन प्लांट्स विकूं जाता पूण तेणें शेतूय पुरयलां आनी लेवल रेज केला आनी एक हंप एश केला थिंगा सो हांव तुमकां तें विडियो पासून दाखोवपाक कित्याक आयज पावस नाशिल्लो आमी लाकी फॉर द इन्स्पेक्शन बट अनलकी कित्याक पावस आहा तेन्ना आमकां सगळें दिसता बट हांव तुमकां विडियो दाखयता हांवें काडलो तो फ्रॉम माय मोबायल आय विल शेअर इट वीथ यू उदक कितकोन भरता आनी वचना थिंगा वॉट इज गोईंग टू दॅट पॉयंट पूण ते एक रॅम्प आहा देखून ते ब्लॉक हांवें सांगलां ताका तूं वाट कर थिंगा आनी सोड दुसरें आमी कांय आमकां लागना आमकां कांय पडना आमी हे सायडीन पासून येयले कित्याक ऑन द हायवे सर्वीस रोड पासून हिंगा उदक भरता एंड वी टोल्ड दीस सर्वीस सेंटर की तेणे पासून सगळे लेवल वयर काडले हीज लेवल इज हायर दॅन द रोड सो तेणे लेवल वयर काडला ही इज रनिंग अ बिजनस वॉशिंग सेंटर वीच इज अ कमर्शियल venture in an agricultural tenanted field which is not permissible. And then finally we went on the other side, the second entry to Bastora. ती बायल आहा ती शेतकोत ती सांगपा आयली आमकां पासून अशें जाता सामकें उदक वयर येता म्हूण आनी केन्ना जायनासलें आमी जाणात कित्याक आमी सदां वयताले ह्या सायडीन आनी हें प्रॉब्लम कित्याक उदकाची वाट बंद केलें शेत पुरयलें आनी देखून आतां उदक इट हॅज टू फायंड इट्स ओन लेवल आनी खूंय वचपा जाय उदकाक सो वेर इज इट गोईंग सो इट कम्स ऑन द रोड एंड दॅट इनकन्विन्सीस पीपल तूं पासून पळय वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना उदक भरलें जाल्यार आनी कोण फास्ट गेले जाल्यार उदक दुसरे गाडयेचेर पडटा ताका दिसना and it can lead to accidents which is very dangerous. Even that split second where you can't see, you may hit a child, you may hit a person walking, you may hit a two-wheeler, anything can happen, or you may go out of control and hit something else. So I think this is something which is serious. I thank the Deputy Collector for having come here. I thank J.E. Vishant of the PWD who came also here. I thank Sanila Salgaonkar and Abhi Rajesh Pilankar who are punch members and all the people who have come here and expressed their concerns, and I am hoping to have a resolution. सो कितें एक्शन जातलें आतां जे लँड फिलिंग जालां आनी शॉपां इलिगली घातला आनी फ्लडिंग जाता वॉट एक्शन वील बी टेकन आनी केन्ना हो रिपोर्ट येतलो हेंचो I can't timetable आमगे हाती ना. You know how court proceedings are. But High Court has given a timetable. High Court has given directions. 8 categories आसा. So मुजेन बाय हार्ट सांगू जायना खंयच कॅटेगरी कितले टायम दिला. थोडे कॅटेगरीक 4 वीक दिले, थोडे कॅटेगरीक 8 वीक दिले आनी थर्ड कॅटेगरीक 12 months दिले. So we have to look at it. I can't tell you by heart like this unless I open that order. But I expect it to be complied within the time frame given by the High Court. The action now, your question, action कैसे? Yes. One is, if there's illegal construction, it falls in category, one category which speaks of illegal construction. It is also in the category of illegal construction in tenanted land, agricultural tenanted land. So in those cases, the illegal constructions have to be demolished. High Court has given no option. And in respect of land filling, that is an illegal land filling, which action will have to be issued to remove all that filling which has taken place and to restore the land to its original condition. टोटल हाउ मेनी शॉप्स आर देयर I'm not confident. I honestly not confident. But I think 26, I think 26 if I remember reading the last newspaper report. हांव फॉर सांगता हांव फॉलो अप करून गेलो ना कितले इलिगल आहात थर्ड पार्टी कितले लीगल आनी इलिगल पासून आसपाक सो बट Bastora Panchayat is ready to take a action on all the shops sir? Bastora Panchayat had no option but to issue the notice after the High Court gave a direction. I believe that the Bastora Panchayat maybe I'm having a strong suspicion hand in glove with these illegal activities, and I'm making this charge specifically because first you allow them to come up, then you allow them to become permanent, and then you give them licenses and you even give them EHN numbers. When we had an inspection last time with Yashaswani, who is now the collector, she was a deputy collector. Because of this flooding, we had an inspection here. After that, to make a mockery of the entire thing, they started giving EHN numbers. You give EHN numbers to these structures which are totally illegal, and so definitely I believe they are hand in glove. I'm not sure if they are getting anything out of this or they are partners in this to get some commission or some hafta every month. I charge the Bastora Panchayat to take action. They should have done it suo moto. And once you have this, you allow them to remain for a long time. Then they come crying and saying, "Aame dondo effects zata, sagle zata."
You allow people to come illegally and start the whole thing. They're spending money. You're giving them wrong hopes. And then they may be taking loans also to build up these things. How can it happen without their blessing? Bastara Panchayat is responsible for all these things. Call? Bastara Panchayat is responsible for all these things. Is first responsible. I'm not saying only responsible. Because other authorities also are involved. Yes. Where's the Talati? Did the Talati make a report of the illegal land filling? Did the Talati make a report of the illegal land conversion? You understanding? Yes. So, but primary is the Bastara Panchayat. No, it's at the entrance of Bastara. I can understand it was some corner, एक डोंगरा खंय आशिल्लो, एक रानान आशिल्लो म्हूण कांय दिसलो ना म्हूण. I can forgive people for those things. In the mouth, every day is root. सगळ्यांक. How you do not see? ब्लेसिंग कोणाचे बस्तरा पंचायतीचेर? I can't tell you who's. Multiple आहात players थिंगा. ते दावतले थिंगा. But High Court direction will have to be obeyed. No authority will be able to flout the High Court order.